सो रिजनल प्लॅनान तांकां विलेजीस म्हूण दाखयल्या, पूण तांकां सिटीची हायट जाय, ताका सिटीची अंडरग्रावंड केबलिंग जाय, ताका सिटीचें सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जाय, सिटीच्यो सगळ्यो सवलती जाय. तुमची पॉप्युलेशन डेटा पळोवपाक गेलो जाल्यार सिटी भशेन तुमी जातात, पूण तुमकां सिटी म्हणिल्लें नाका. कित्याक आमदारांक सरपंचाक घेवन कंट्रोल करपाचें आहा, कशें जातलें? हाय टायम वी हॅव टू रिव्यू द होल थिंग. मे बी गोवा इज इन नीड ऑफ न्यू cities. If urbanization is happening, if you are giving high FAR because there are cities, then you must accept it and have more cities. पयलीं 4च cities आशिल्ल्यो, मडगांव, पणजे, म्हापशां, वास्को. ताजे फुडें आतां फोंडें जाल्लें आहा. फोंडें इज ऑलरेडी गॉन इन टू ODP. It's planning area. So one has to understand this concept that in the regional plan there is something called planning area and non-plan area. दुसरे वटेन कांय जाणांनी जमीन रुपांतरणाचेर केल्ले व्हिडिओ मिडियान तपासून पळोवपाक जाय अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत सांगता. ऐकात. When you are within the framework of the law and you are a government that is elected by the people, you have to be within the guidelines and framework. Lot of people send so many things on WhatsApp asking explanations. I don't have to give explanations because you have to follow the law of the land. And second thing is that these things are ongoing things that have happened in the past. So many things have happened, so many things have been done. And also second thing is that I have nothing to comment because I'm going to make my statement on the floor of the House. And my platform is the floor of the House. And whatever justification I want to give, I'm going to go on the floor of the House. You see, sometimes when wrong reporting is done, when you're factually incorrect, then it creates more confusion. Also, second thing, we are elected with responsibility in the government to deliver to the people. If people want to invest in the state of Goa, you cannot create a wrong sentiment and everywhere people will leave the investment in the state and go away. I mean, I as a minister in the government have a responsibility not only to be transparent, but also to see that I live up to the expectation of people. But if there's one section of society that does not want A to be done, B to be done, C to be done, I have my own view as a member of the government. And second thing is that if any wrongdoing is there, there's a court of justice. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आज लोकसभेत गोयच्या एसटी समाजा खातीरचे राजकीय आरक्षणाचे विधेयक चर्चेक येतले ही खूब बरी गजाल जावन आसा. वेंचणुके आदीं भाजप सरकारान हो विशय लावन धरिल्लो तेन्ना आयज हो खूब म्हत्वाचो दीस जावन आसा अशें मत सभापती रमेश तवडकर हांणी उक्तायलें. ह्या विधेयकाचो लाव राज्यांतल्या केपें, सांगे, प्रियो आनी नुवें वाठारांतल्या लोकांक जातलो अशें सभापती तवडकर हांचें म्हणणें. लोकसभेक आज पॉलिटिकल ट्रायबलाक रिजर्वेशनाचो विशय आसा न्ही, आज येता. ह्या संदर्भातली माहिती म्हाकाय मेळिल्ली आसा. फाटल्या 2 दीस हो विशय चालू आशिल्लो. म्हाका दिसता ही जी पार्टीन कमिटमेंट दिल्ली, म्हणजे फाटल्या सरकारान जो आसा कॅबिनेट डिसिजन घेवन जे आसा इलेक्शनाच्या पयलीं सांगिल्लें की लोकसभा जेन्ना सुरू जातली की त्या वेळाचेर हें बील येतलें अशें कमिटमेंट दितली. आनी कमिटमेंटाचो भाग म्हणून जो आसा न्ही की भारत सरकारान की हो विशय आज लोकसभेक येता आनी ती म्हणजे लाँग पेंडींग मागणी फाटली गेली कितलींशींच वर्सां पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो अत्यंत म्हत्वाचो विशय ट्रायबल कम्युनिटी मदीं म्हणजे धगधगतो विशय आशिल्लो फाटल्या लोकसभेच्या इलेक्शनाचे पयलें आनी ती पुर्तता करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हो प्रयत्न आसा. आनी ती खरें एक आनंदाची गजाल आसा की अशें भुमिपुत्रांची जी मागणी आसा म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवची ही खूब रास्त मागणी ती पुराय जाता. न्ही, ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन जेन्ना येतलें त्या वेळाचेर 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जातल्यो आनी तातूंत प्रामुख्यान आमी टेंटेटिव्ह अश्यो म्हणजे आत्तां कन्फर्मेशन ना पूण सगळ्यांचे ज्या मतदारसंघात मेजॉरिटी आसात त्या मतदारसंघात वतल्यो. सगळ्यांचे केपें, सांगें, प्रियोळ आनी नुवें अशा प्रकारचे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी जावंक शकता असो एक विशय. आकेबाईश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच, उपसरपंचा सयत 5 पंच वांगड्यांनी दांडी मारली. ताका लागून थळावे लोक चाळवले. तिडकल्ल्या लोकांनी ग्रामसभा अर्देर सोडून ते घरा गेले. पंचायतीत जाल्ल्या भ्रष्टाचारा विशीं कागाळ दाखल करतले असो इशारोय लोकांनी दिलो. गैरहजर राविल्ल्यान थळावे आक्रमक. ग्रामसभा अर्देर सोडून लोक गेले घरा. सामान्य मनीस पुलीस स्टेशनात वा विधानसभेत आपले प्रश्न मांडपाक शकनात. ताका लागून तांचे खातीर ग्रामसभा आसता. मात हेच ग्रामसभेक जर सरपंच आणि उपसरपंचान दांडी मारली जाल्यार प्रश्न कोणा कडेन मांडपाचे म्हूण तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी प्रश्न केला. The sarpanch is going on leave. Soon after sarpanch, deputy are going on leave. So here the Gram Sabha members who are over here, I don't know, they are facing
hardship. And I think so the Minister for Panchayat, Honorable Minister for Panchayat should look into this. The Director of Panchayat, the Deputy Director of Panchayat should look into this. The hardship faced by the Gram Sabha members. Because what is going on till today, no development has been taken place. Only development was the outing of the deputy sarpanch and the deputy sarpanch and the new sarpanch. That was the development. Let them show the report card of what they have done for the last 8 months. And they have been giving excuses, and now they are, because they have been running out of excuses. This of they going on leave. So I think so. The Gram Sabha members have taken a good decision to boycott this meeting, and they have been requested to the secretary to take a next Gram Sabha meeting when the sarpanch or the deputy sarpanch takes charge. पंचायत अभियान कितले दीस दवरतले तुमी पंचायत फॉर्मेशना फाटल्यान एक व्हेरी होलिस्टीक रिजन आशिल्ली की गांवच्या लोकांक वाचा मेळची. प्रत्येक मनीस असेंब्लीन वचून कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून कोर्टान कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून पुलीस स्टेशनार दिवंक शकना. हाजे खातीर पंचायत आशिल्ली न्ही. आतां अविनाश आसतना कामां जातालीं, रस्ते जाले, कितलेशे गटर जाले, अवेलेबल आशिल्लो. हांव कितें म्हणटा आतां आमच्या सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आफ्टर ऑलमोस्ट 2-3 months ऑफ लीव. ही मे बी हॅव्हिंग अ व्हेरी गुड रिजन फॉर इट. आमकां तशें पर्सनल हेजेर कोणाचें उलोवपाक मेळना, पूण समबडी शूड बी देअर टू लूक इन टू दीस मॅटर. आतां डेप्युटी ना, पंच ना, आनी तांकां आतां 2 जाण ना म्हणून सामकीच आमी बिल्डिंगय ना ही. मजगतीं सरपंचाच्या आणि उपसरपंचाच्या गैरहाजेरी जेन्ना पत्रकारांनी पंचायतीच्या सचिवाक विचारले जाल्यार तो म्हणटा सरपंचान राजिनामो दिला आणि उपसरपंच खंय भलायकी इबाडल्या म्हूण रजेर गेला. सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आणि डेप्युटी सरपंच किती तेगे हेल्थ ग्राउंडाचेर ते लिव्हीर गेला. ग्रामसभा आपण बंद झाली. ग्रामसभा दिली पलाट केली. इमर्जन्सी केन्ना लोक बळ मारपाक लागले ग्रामसभेक. ग्रामसभा सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना, ग्रामसभा एडजम कर म्हणून. आता डेप्युटी सरपंच आणि सरपंच आता कितलेशे महिने झाले पळय आम्ही लिव्हरच आता कितले झाले असेल तुम्ही आता लिव्ह आणि ते हांव कितें करून सांगता. ते अजून कोण सांगता सद्या लिव्ह घातला. तुम्ही दिता आमी परमिशन दिना. ते घालता वयता आमी काय परमिशन आमी दिना. कितको सांगताले लिव्हीर गेलो. गोमंतक टीव्ही खातीर आके बायस्टान भीमा पाटील. साश्टीच्या राय वाठारात जावपी पारंपारीक कणसाचे फेस्त व्हडांत भाशेन मनयले. ह्या वेळार थळाव्यांनी नव्या कणसाची कापणी करून आपापल्या घरावेली पळयात ह्या फेस्ताची कांय खिणचित्रां. पंधराशे 10 वर्साक पुर्तुगेजांनी गोंयाचेर ताबो घेतलो. त्या आदीं हांगा पणस कातरपाची परंपरा आसली आनी तेन्ना गांवकारी म्हूण चलताली. हे घोडे फेस्त गांवकार एका गांवकाराक विसून काडून ताच्या हातांतल्यान पणस कातरताले. 1510 वर्साक पुर्तुगेज आयल्या उपरांत रायांत पयलो क्रिस्तांव जालो तो 1560 वर्सां. तो येता आसतना तो जाता आसतना दोग पाद्री, एक पाद्री फादर पिटेर पेद्रू आनी ताचो भाव आक्षेतान गुट्टाळे येयले. गुट्टाळेच्यान हांगा राशोल ते भितर सरले आनी त्या आदीं पुर्तुगेज सोल्दादा खातीर आमचे कोट आसा रायतुरा, त्या कोटांत एक कोपेल आसलें आनी अशें सांगतात ते प्रमाणे 1556 वर्सा ते कोपेल बांदलेले. त्या कोपेलांत ह्या मिशनरांनी पयले मीस पेटयले 1560 वर्सा आनी मागीर तांणी रायच्या लोकांक म्हणल्यार
राशोलच्या लोकांक ताणें मीस पेटोवंक सुरू केलें आनी मागीर इल्लो इल्लो क्रिस्तांव लोक वाडपाक लागलो. ताणें बावतिजम दिलें आनी तेन्ना इगोर्ज बांदची व्हडली असो प्रस्ताव आयलो आनी 1576 वर्साक राशोलची इगोर्ज जाली. ही राशोलची इगोर्ज पयलीं चुट्ट आनी फातरांनी मातयेची आसा, पूण 1596 वर्साक तिची पक्की इगोर्ज जाली आनी तिचें उक्तावण जातकच मागीर क्रिस्तांव धर्माचो विस्तार जालो. तो विस्तार इतलो नेटान जालो की राय गांवांत अशें सांगतात की आनीक दुसऱ्या धर्माचे एकूय लोक उरलो ना. आनी मागीर जेन्ना रायच्या लोकांक हांगाच्या लोकांक कितले पयस वचूंक पडटालें तेन्ना रायच्या लोकांनी राय एक इगोर्ज बांदची असो निर्णय घेतलो. आनी त्या वेळार कामोर्ली आनी राय ह्या पंचायत मुद्दात आसा तांणी फंडींग करपाक आपणें उतर दिलें. त्या प्रमाणे राय इगोर्ज जाली 1699 वर्साक. म्हणल्यार एक्झॅक्टली 103 वर्सांनी राशोलची इगोर्ज जाले उपरांत राशोलची इगोर्जेक साश्टींतली आवय इगोर्ज अशें मानतात. इन गोवा आयज पयले फावटी हांगासर हे कोणस कातुरतात, उपरांत मागीर फाल्यांच्यान सगळ्या 12 गांवांनी कोणस कातुरतात अशी परंपरा आसा. गालजीबाग दर्यावेळी रेंव व्हांवन गेल्ल्या कारणान दर्यावेळे वयली झाडां हुमटून पडल्यात. पोरू परस अंदू वर्सा व्हडा प्रमाणात रेंव व्हांवन गेल्ल्या कारणान दर्या कुशीक रावपी नुस्तेमारां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. फुडाराक हाचो दुश्परिणाम सोंसचो पडटलो देखून हाचेर उपाय येवजण करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. म्हळ्यार भरपूर चड जाल्ले आसा. वर्सान वर्स जेन्ना लास्ट टायम तृतीय तुफान येयलें तेन्ना कमी कमी 20-25 मिटर कापन गेल्ली. आतां एक 2 वर्सां जालीं आनी आतां पळयल्यार आनी हिंगा आमची घर फाटल्यान मायण म्हणटा हिंगा पुराय कमी कमी 40-50 झाडां पडोन पुराय जमनीचो धूप जावन कातरोन गेल्ले. आनी अशी कातरोन वसत रावले जाल्यार लोकांक घरांक तशें धोका निर्माण जाल्लो आसा. लोक सामकी चिंतेची बात म्हणटा सारकी तसली खबर जाल्ली आसा. ना जाल्यार आयज तरी झाडां कापून गेले जाल्यार उदक सामकें दरी गांवां येवपाची परिस्थिती आहा. आनी गव्हर्मेंटाचेर कांय एक्शन घेयना ना फॉरेस्ट कांय एक्शन घेयना. ती टोटल नेस्टिंग करून गव्हर्मेंटान आतां घेतल्यार कमी 15 वर्सां जालीं आनी टोटल नेस्टिंग करून आख्खी सुरी झाड काबार जायत गेली. आनी आतां आमकां लोकांक खूब मोठो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की फॉरेस्ट कांय इनिशिएट घेयना जावं ते कांय तिका पळयना जावं ते फातर घालता म्हणल्यार फातर ना जावं ते ब्लॉक घालता म्हणल्यार ब्लॉक ना. फातर ब्लॉक घालता म्हणून सांगलें तुमकां? पयलीं आमी हेजे पयलीं लास्ट टायम दिक्षा पागी जेन्ना पळय पंच आहले तेन्ना आमी गव्हर्मेंटा फुडें फायल सुद्दां दिल्ली आहा की हिंगा ब्लॉक घालचे ना जाल्यार फातर घालचे अशें करून तेंगे तें सर्चींग चल्लें आसा. अजून पर्यंत कांय हालचाली ना. आनी आयज हे दर्याची उदक वयर वयर पावत चल्ला आनी काबार जालो सगळो. आख्खो दर्या आनी सुरी झाडां जमीन धूप जायत चल्ली आहा आनी लोकांक सामकें येणाऱ्या काळांत म्हणल्यार तशें आनीक एक 2 वर्सां जाल्यार आख्खो गांव काबार जावपाची परिस्थिती आहा सारको. दर पावसांत दर्या किनाराची धूप जाता, पूण ह्या वर्साक मोठ्या प्रमाणात पावस पडलेल्या कारणान गालजीबाग जो समुद्र किनार आसा हेची मोठ्या प्रमाणात धूप जाल्ली आसा. दर्याची जी बॉर्डर आशिल्ली ती आमकां दिसता की 10 ते 15 मिटर कातरोन गेल्ली आसा आनी जी झाडां आशिल्ली जी मोठ्या प्रमाणाची झाडां पडलेली आसात. हांगा लागींच कांय जे पारंपारीक मच्छीमार आशिल्ले तेंची घरां आसात जवळ 100 मिटराची, जे पयलींसून ती घरां आसात त्यांचे घरांक सद्या धोको निर्माण जाल्लो आसा. हांगचोच एक रहिवासी जो आसा दयानंद पागी हाणें उस्कूप केला की हे कांय दिसां असोच जर पावस पडत रावलो जाल्यार कांय दिसां भितर तेंच्या घरांक धोको निर्माण आसा. तेणी ते सांगता की तेणी कांय वर्सां पयलीं खंय सांगलें अशी किनाराची धूप जाता आनी कितें तरी अडथळो घालचो, ब्लॉक्स किंवा फातर घालचे आनी ती किनाराची धूप जावपा पासून तेंच्या घरांक प्रोटेक्शन करचें. पूण तो गालजीबाग जो समुद्र किनार आसा जो कासव संवर्धन केंद्र आशिल्ल्या कारणान थंय कांयच हालचाली जायना. सरकारान ह्या कडेन गंभीर्यान लक्ष घालचें अशी तेंची मागणी आसा. शांतीनगर वास्को शेनवारा मध्यान राती जाल्ल्या भिरांकू अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. 2 जाण उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत तांकां भरती केल्यात. शेनवारा मध्यान राती शांतीनगर वास्को जाल्ल्या स्वयं अपघातात एकल्याक मरण आयलें जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. कारवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. डेव्हिड क्रूज आणि सहर्ष भोसले ह्या 2 तरणाट्यांक गंभीर दुखापत जाल्या. जाल्यार संजोत बोरकार हाका उपचारा वेळार जीएमसीत मरण आयलें. हे 3 जाण मांगरावेल्यान दाबोळे विमानतळाच्या दिकेन वताले. येताले बरे स्पिडीन येयले. हांवूय नासलो, आमी भितर आसलोले, आमी ऑलिंपिक्स चोयताले. आवाज जालो म्हणून वाचले जाल्यार हिंगसान ते म्हाका ते ओवर स्पिडींगान जायते एक्सिडेंट जाताय. हेजे पयलीं 2-3 एक्सिडेंट जाल्ले हिंगा. हय
सो ते मातशे हे दिसान भायर पडले मागीर तो म्हाका दिसता आउट ऑफ कंट्रोल जालो थिंगा आउट ऑफ कंट्रोल जावन मागीर तेणें तो सामको माल हेजेर झाडां बिडां उडयलीं आनी सामको ते रेलिंगाचेर मारले तेणें आनी रेलिंगाचेर मारून कोत्ते पडले सामकी गाडी सुकोते थंय चोयल्या ती गाडी तितलीच जाल्या पळय ती सो दोग जाण फाटल्यान बसलोले आहा पळय तांकां चड मार लागलो ड्रायव्हर ओके ही वॉज ओके ताका भायर बी काडलो पुलीस बी आयले आनी सगळे लोकांनी बी गाणी तो आतां एंटनी म्हणटा थिंगा तो आमचो नेबर तो धांवून येयलो आनी थिंगा सगळे लोकांनी भायर काडले देरां बिरां ओडून काडून भायर काडले तेन्ना दोग जाण सारके जाम जाल्ले मागीर तांकां तशें पुलीस PCR आहा पळय ती एटिका पळय भोंवता पळय ते पुलीस येयले मागीर तेंचे गाडयेन ताका उबारून हाडून घायले बी आनी मागीर तांकां चिखली येले तेजे फाटल्यान मागीर आमकां खबर ना मागीर तेजे फाटल्यान एम्बुलन्स येयली पुलीस येयले आनी फायर ब्रिगेड येयली बट फायर ब्रिगेड ती येयलोली बिकॉज ऑफ ते झाड बी व्हडलें पडलां काय म्हणून चोवपाक पूण ते झाडां ल्हान ती बट कितें जालां तें सारकें खबर ना तें कशें कितें ओवर ते चड स्पिडीन आसलेलें पूण इतलेंच आनी ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सुरावले ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत चवपी सनबर्नाक ग्रामस्थांनी विरोध केलो. रोमी कोंकणीक समान भाशेचो दर्जो दिवपाक सुरावले ग्रामसभेत संमती दिली. दक्षिण गोंयांत सनबर्नाच्या विरोधात जायते ग्रामसभेत विरोध जायत आसा. तशेंच रोमी कोंकणीक लेगीत अधिकृत भाशेचो दर्जो मेळपा खातीर लोक मागणी करतात. ह्या फाटभुंयेर सुरावले ग्रामसभेत लेगीत सनबर्नाक विरोध आनी रोमी कोंकणीक तेंको जाहीर केलो. कासारवाडा खोर्लेच्या म्हापशा पालिकेच्या मालकीचे भौशीक शौचालय बेकायदेशीरपणान मातये भरवण करतना थळावे नगरसेवकांनी काम बंद उडयलें. ह्यान पयलीं विठ्ठलवाडी वाठारांतलो पालिकेचो भौशीक शौचालय अशेच तरेन मातये भरवण केल्लो. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून शेनवारा सपनावेली पाजीफोंड वाठारांत संरक्षण वणत कोसळिल्ली. ह्याच फाटभुंयेर आयतारा फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी कोसळिल्ल्या वणटीची पळोवणी केली. तशेंच ही वणत आपूण स्वखर्चान बांदतलो अशें आश्वासन विजय सरदेसाय हांणी दिलां. लँडस्लायड टायप जाल्या आनी जे कॉलेप्स जाला हें आमी पळयना बट द बिल्डर नाननायक जो ताजे कडेन उलयला तो म्हणटा एट हीज कॉस्ट ही बीन रिपेअर इन्क्लुडींग अ प्रॉस्पेक्टीव की आनी एक जे रोग येयलो आहा थंय बी सिंक जाल्ले सो तो ते म्हणटा आतां आपूण करूंक शकचो ना पावस जातकच करचो हें काम ते आतां स्टार्ट करता. हांगा आमी डिजास्टर मॅनेजमेंट WRD घालून करूंक शकताले बट सिन्स द बिल्डर इज हिमसेल्फ सेइंग दॅट ही वील डू इट वील नॉट डू इट. पूण काम जावन पडटलें. पावस आशिल्लो आनी पावस उदक हांगा व्हांवता अशें सकयल त्याच्या प्रेशरान म्हाका दिसता की जमीन थोडी ही जाला आनी त्याच्या कारणान म्हाका दिसता ती पडली वॉल आनी वॉल पडल्यावर ती माती सरकली मातशी. बाकी तशें लँडस्लायड अशें जावना पण ती वॉल पडली बेसिकली आनी फक्त आमी आतां जो शेताचो रोग येयलो आसा तो आमी खाली केला आणि जस्ट प्रिकॉशन म्हणून. आणि हांगा जो फ्लॅट आसा थंय तो रावना मनीस पण बिल्डींग घट आसा म्हणून इंजिनियरान सांगला. सो देर इज नो प्रॉब्लम विथ द बिल्डींग. बिल्डींगेक काय धोका ना. बिल्डींगेक कितें धोको ना. ओके. आयज डेप्युटी कलेक्टर आनी MLA येयल्ले. आयज डेप्युटी कलेक्टर आनी MLA आयिल्ले तांचे सांगा पळोवन घेतला. मागीर तांणी हाचे कडेन बिल्डरा कडेन पण ते उलयले आणि बिल्डरान सांगला की आमी करून घेतो ते कन्स्ट्रक्शन आणि त्यांचे जे चीफ इंजिनियर आशिल्ले सिवील इंजिनियर ते आयिल्ले हांगा माधव कामत आणि मिस्टर निलेश नायक ते पण आयिल्ले आणि त्यांच्यांनी ते पळोवन गेले आणि माधव कामत म्हणलें की आमी मजबूत
लॉंग लाईफ वाल करून दितो. मध्यान आहाराची पुरवण करपी खंयच्याच आपमजत गटाची सेवा बंद करचे ना. मध्यान आहार दिवपा खातीर अक्षय पात्राक ऑनबोर्ड घेतला, पूण अजून कंत्राट दिवंक नाशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सांगले. अक्षय पात्राक ऑनबोर्ड घेतिल्ल्यान आपमजत गटांची सेवा बंद करतले काय कितें असो प्रस्न पडिल्लो. पूण खंयच्याच आपमजत गटाची सेवा बंद करचे ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगले. फकत तांणी खाणाचो दर्जो वाडोवचो अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. अक्षय पात्राक ऑनबोर्ड घेतला, पूण अजून कंत्राट दिवंक नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. अक्षय पात्रा फाउंडेशन म्हणून हे येवपाचें आसा आनी हे येवन हे मिड डे मील चलोवपाचें आसा की ही आमची जी बायलां हीच करतली की अक्षय पात्रा फाउंडेशन करतली. आमची आतां बायलां पळय, हो जी आमची आतां प्रायम मिनिस्टर मोदीजीन ही 8 मार्चाक इंटरनॅशनल वुमॅन डे सुरू केल्ली. कदाचित तेचे तकलेन ते आसतले भुरग्यांक माल नरीश हेल्पूय करपाचो आनी आमच्या बायलांक कितें तरी जॉबूय क्रिएट करपाचो. सो ते इंटेंशन आसतलें. पूण जर अक्षय पात्रा सारकें जर एक व्हडलें ऑर्गनायझेशन येयत जाल्यार ही आमची सगळीं बायलां अनएम्प्लॉयड जाता आनी आमी सगळ्यांक आमी जॉब दिवंक शकना आनी तेंच्यांनी बाबा इतकी वर्सां हे करतात. सो ताचेर तुमचें कितें आसा? अक्षय पात्रा फाउंडेशनाचेर तुमचें कितें आसा सर? हे आतां असलेले वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप जे मिड डे मील सप्लाय करता ते सप्लाय करता तेंचे कोणाचेच मिड डे मील आमी बंद करचे ना. हांव परत एकदां सांगता, फक्त तेंच्यांनी क्वॉलिटी ही मेंटेन करपाक जाय आनी त्या पद्दतीची सर्विसीस तेंच्यांनी दिवपाक जाय. उरता उरलो प्रश्न अक्षय पात्राचो. अक्षय पात्रा ऑन बोर्ड आयला. अक्षय पात्राक जर आमी 9वी 10वी 11वी 12वी इन फ्युचर आमी सुरू करपाचें आसा. अजून आमी सुरू करूंक ना. त्या खातीर विदावट डिस्टर्बींग एनी नंबर ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप उरलेल्यांक इन फ्युचर जर आमी सुरवात केल्या आसत जाल्यार अक्षय पात्रा कडेन आमी टायअप केला. ताज्या उपरांत इवन दो तांकां इन फ्युचर जर नवीन नंबर सुरू केले जाल्यार ते तांकां दितले. किंवा फाल्यां सकाळीं जर आमी म्हटलां की फूल टायम स्कूल केलें, आमी लंच दिवपाचो जर प्रोविजन केलें जाल्यार तें आमी अक्षय पात्राक दिवपाक शकता. अजून आमी अक्षय पात्राक स्पेसिफिकली खंयचेच स्कूल दिवंक ना. तांच्या कडेन फक्त एग्रीमेंट सायन केला. दुसरे वटेन मध्यान आहाराचेर कोणाचेच नियंत्रण नाशिल्ल्याचो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केलो. अक्षय पात्रा वांगडा केल्ल्या कबलातीची प्रत मागपी आपल्या प्रस्नाची जापूस दिवंक नाशिल्ल्याचें युरीचें म्हणणें. हे जे अक्षय पत्र जे फाउंडेशन अक्षय पात्र हे पॉट फाउंडेशन अपॉइंट केलें म्हणून सांगलें. And that's because sir, मुखेलमंत्री I also saw him इस्कला वयता. मुख्यमंत्री उतर दिले इस्कला तो वयता आनी थिंगा यू टेस्टेड द फूड. पूण हे क्वेश्चन हांवें 9D घातलेलें टू गिव मी कॉपी ऑफ द MOU with regards to अक्षय पात्रा with why local self women were deprived. हे क्वेश्चन म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाक तिकट लागले. हे डिसअलाउड 29th आयिल्लें हे क्वेश्चन आमी MOU. एक मिनट म्हाका खबर कोण ती हे मीट सारकें नांव तें खबर ना म्हाका, पूण हे क्वेश्चन तिकट लागलें. आतां दुसरें स्पीकर सर LAQ 9D 29th July 2024 हे हांवें डिटेल मागलेलें अबाउट दी MOU एंड वॉट ते म्हाका डिसअलाव तिकट लागल म्हूण डिसअलाव केलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.